संसार सुदारूंक सोदता? सुरवात तुजे कडसून कर. तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार. आंगार कांटो उबो रावपी हो पर्यावरणाचेर आधारीत व्हिडिओ आमी पळयलो. वेगवेगळे विचार आमच्या मनान दुस्पट घालपाक लागले. देखीक कितें चलयलां ह्या कारखान्यांनी, कितें करतात हे सगळे बिल्डर आनी आदी. आमी मनशां सदांच दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाक भोव मुखार. पूण आमी दर एकलो ह्या पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक कशे चुकतात, वा आमी दर एकल्यान ह्या पर्यावरणाची जतनाय कशी घेवची हाचेर पर्यावरणाचो एक घटक म्हळ्यार रूख पर्यावरण ह्या पाठांत अचूक उजवाड घालता. पळोवया पर्यावरण ह्या पाठांत रूख आमकां कसलो संदेश दिता. अरे अरे सुनील, हे कितें उडयता रे हांगा? हे थंय कितें पळयता? हांगा पळय, हे वटेन फाटल्यान. हय रे, हांवच रे. हांव येदो व्हडलो रूख हांगा उबो आसा तो तुका दिसना. सुनील, आतां तुवें म्हज्या मुळान कितें उडयलां तें जाणा तूं? भुरग्यांनो, सुनील हें मनशाचें नांव. खंयच्याय मनशाचें, जनावराचें, वस्तूचें वा सुवातेचें नांव म्हळ्यार नाम. हय, सायकलीचे आटे पेट्रोलान बरे पुसल्यात आनी तें भेले पेट्रोल हांगा उडयला. पेट्रोलाचो इबाड करता मरे तूं? आटे उदकान धुवंक येनासले? आनी तें मेळे पेट्रोल म्हज्या मुळांतच कित्याक उडोवंक जाय आसलें? खंयूय तरी उडोवपाचें, तें तुज्या मुळान उडयले. ह्या मेळ्या पेट्रोलान म्हाका कितले त्रास भोगचे पडटात तें जाणा तूं? तुका आनी कसले त्रास तातूंत? हांवें ते तुज्या मुळान जमनीर उडयला. हीच ती पिशापणां. हे धर्तरी मातेक तुमी असल्यांनीच काबार करतात. भुंये वांगडा आपले लुकसाण करून घेतात तुमी. ते कशें? पृथ्वीचेर जीवसृश्ट आसा म्हूण जाणा मरे तूं? जीवसृश्ट ह्या उतराक पर्यायी उतर सैमांतली जिवावळ. हय. हय मरे. आतां सांग, अशें हे धर्तरेची जतनाय करप ही तुमची लागणूक म्हळ्यार जबाबदारी न्हय? पूण रुखा, तुका त्रास जालो जाल्यार धर्तरेन कसले अरिश्ट येतले? हेच तें. तुज्या सारक्या भुरग्याक धर्तरेचें सगळें गिन्यान आसूंक जाय. ही जमीन बरी आसली, पिकाळ आसली जाल्यारूच सगळीं झाडां जिवी उरतलीं. झाडां निरोगी उरलीं जाल्यारूच तुमची भलायकी बरी उरतली. निरोगी ह्या उतराक उरफाट्या अर्थाचें उतर दुयेंत. तुमी मनीस आपणाक बुदवंत समजतात, पूण दिसपट्टी झाडां कातरून आपलेंच मरण ओडून घेतात. मरण? ते कशें? झाडां काबार जालीं जाल्यार मनीस जात ना नपयत जातली, म्हळ्यार सामकी नश्ट जातली. तुमकां सगळ्या प्राण्यांक गरजेची वस्त म्हळ्यार प्राणवाय.
तो तुमकां आमी दितात. तुमकां खाण जेवण फळां फुलां आमीच दितात. भुंयेची जतनाय बरे तरेन केली जाल्यारच सगळे प्राणी जगतले. पूण तुमी उदरगतीच्या नांवान विध्वस करीत आसात. विध्वस? तो कसो? तू कितें म्हणटा तें म्हाका बरें कळूंक ना. भुरग्यांनो, ह्या पाठाच्या पयल्या भागांत रूख आमकां धर्तरेची जतनाय घेवंक हुस्कायता. आमी उदरगतीच्या नांवान धर्तरेचो कशे तरेन विध्वस वा विबाड करतात ताचेर इल्लोसो वेळ बारीकसाणेन नियाळ करुया. हे पळय, सांगता. पॉलिथिनाचीच देख घे. पॉलिथीन हो एक भिरांकूळ पदार्थ. भिराकूळ कित्याक? तो एकदा तयार जालो म्हणटकर केन्नाच नश्ट जायना. लासून ताचो गोबर जायना वा कुसून ताचें सारें जायना. पूण ताचो उपेग कितलो जाता जाणा तूं? पयलीं सामान हाडपाक बाजारांत वतना पोतयो व्हरच्यो पडटाल्यो. सामान हाडटकर त्यो पोतयो उमळून सुकोवन दुसरे फावटी व्हरपाक सांबाळून दवरच्यो पडटाल्यो. तशेंच दुदाक वतना पयलीं बाटली व्हरची पडटाली. आतां ती कटकट ना. नुस्तें हाडलें, पोती भायर उडयली. दुदाची पोती घेतली, दूद ओतलें, पोती भायर उडयली. हय रे, पूण तुमी एका फाटल्यान एक पॉलिथीनच्यो पोतयो भायर उडोवंक लागले जाल्यार तुमच्याच घरांतल्यो सप्तकाक कितल्यो पोतयो भायर पडटल्यो हाची तूंच कल्पना कर. तशें जाल्यार मागीर हाचेर उपाय कितें? भुरग्यांनो, सुनिलान रुखाक विचारिल्ल्या म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर इल्लोसो वेळ हो व्हिडिओ पळोवन नियाळ करून ताचेर उपाय सोदून काडपाचो प्रयत्न करुया. उपाय तुमीच चिंतूंक जाय. तुमी जर अश्योच पोतयो उडयत रावले तर एक दीस जमीन पोतयांनी भरून वतली. मागीर जमनीचो सार म्हळ्यार कस वा फर्टिलिटी इबाडटलो. ती पीक दिवंक शकची ना. झाडां जगची नात. मागीर केदें अरिश्ट संकट येतलें चिंतलां तुमी? आवयस, हांवें हें चिंतूंकूच नाशिल्लें. हें कांयच न्हय. पॉलिथीनची पोती मातयेंत एक जीव जायना. ताका लागून तिचेर पडिल्ले अळशिकेन उदकांत जीव जंतू जातात. पोतयो वाऱ्या वांगडा उबून पयस पावतात आनी अशे तरेन रोग पातळपाक तें एक साधन जाता. म्हणटकर आयच्यान आमी पॉलिथीनचो वापर सामको उणो करूंक जाय. सुनील, आतां म्हाका सांग, घरांतलो दिसपट्टो कोयर तुमी खंय उडयतात? खंय म्हणल्यार नगरपालिकेच्या डब्यांत वा व्हाळांत. आरे, पूण ताचे परस एक सामको बरो उपाय आसा मरे. तुमी लोक तर सोंपेपणान तो करूंक शकतात. घरा कुशीक तरी मेकळो जागो आसताच. ह्या जाग्यान एक फोण खणून तातूंत हो कोयर दिसपट्टो उडोवचो. अदीं मदीं वयर मातयेचो थर घालचो. 3-4 म्हयन्यांनी सारें तयार जाता. हें सारें आमकां उपेगी पडटा. पूण बाजारांत सारें मेळटा न्हय? बाबान पयर चिकू आनी निरपणसाच्या झाडां घालूंक हाडिल्ले. विकते मेळटा आसतना
इतल्यो कटकटी कित्याक? हेच तें. अरे विकतें हाडूंक पयशे पडनात. दर एकल्यान हें सारें घराकडेन तयार केलें जाल्यार कोयराचो विलो लागतलो, म्हळ्यार कोयर ना जातलो आनी सारें मेळटलें. अशे तरेन तुमी सगळ्यांनी पर्यावरणाची जतनाय घेतली जाल्यार धर्तरे वयलें अरिश्ट निस्तरतलें. रुखा, तूं बऱ्यो पर्यावरणाच्यो खबरो जाणा मरे. फाल्यां सावन हांव सद्दां तुज्या म्हऱ्यांत येवन बसतलो. म्हाका अश्योच पर्यावरणाच्यो खबरो सांग आ. पर्यावरणाची जतनाय कशी कशी घेवं येता ते खातीर आमी कितें कितें करूंक जाय सगळें सांग. हांव मागीर आई बाबाक आनी शेजाऱ्यांक सांगता. म्हज्या वर्गांतल्या म्हज्या इश्टांक लेगीत सांगता आनी सगळ्यांक पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक लायता. भुरग्यांनो, पाठाच्या ह्या भागांत आमी 2 म्हत्वाच्यो गजाली शिकल्यांत. पयली, रुखान घरांतल्या कोयराचो विलो कसो लावचो तें आमकां बेस बरें शिकयलें. दुसरी, सुनील, जाका पर्यावरणाचें फावो तें गिन्यान नासलें, ताका रुखाच्या आदारान पर्यावरणाची जतनाय घेवपाचो उजवाड फावो जालो. म्हळ्यार ताणें स्वता बदलपाचो निर्धार केलो, निर्णय घेतलो. इतलेंच न्हय, ताणें एक पावल फुडें मारलें. जें गिन्यान ताका रुखान दिल्लें तें ताणें स्वताकच दवरी नासतना तें आपल्या आवय बापायक, इश्टामित्रांक वांटून ताची वाड करपाची थारायली. सगळ्यांनी मेळून पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक ताणें म्हत्वाचें पयलें पावल उबारलें. तर आमी ताचे देखींतल्यान आयजच, आतांच, ह्याच वेळार पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक सुरवात करुया. बऱ्या कामाक वेळ नाका. घरा वचून तुमच्या घरांतल्या कोयराचे 2 भाग करात, वोलो कोयर आनी सुको कोयर. घरा कुशीक एक फोंड काडून हो वोलो कोयर दिसपट्टो तातूंत घालात. अदीं मदीं ताचेर माती घालात. तशेंच हो पाठ सावकासायेन वाचून सकयल दिल्ल्या पर्यायांतल्यान फावो तो पर्याय विधानां फुडें जोडून दिल्लीं विधानां पुराय करून बरयात. तशेंच पाठाचेर आदारीत हे कांय प्रश्न दिल्यात, तांच्यो जापो एका वाक्यान बरयात. जो बदल आमकां ह्या समाजान, संवसारान, पर्यावरणान पळोवपाक जाय ताची सुरवात आमचे कडल्यान करुया. पर्यावरण सांबाळुया, लांब, सुखी, निरोगी जिवीत जियोवया आनी दुसऱ्यांकय जियोवपाक आदार करुया. देव बरें करूं.